राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच असताना बिरेस्तारा म्हापसा शिवोले मार्गार अपघात घडलो। चिऱ्यांनी भरिल्लो ट्रक म्हापसा सावन शिवोले दिकेन वतालो। त्याच वेळार म्हापशेच्या दिकेन येवपी टॅक्सी गाडयांक ट्रकान नेटान धपको दिलो, तशेंच एका राखणे वण्टीकय व्हरून मोकली। बरें म्हणून बरें, कोणाक कसलीच दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना, पूण दोनूय गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात। माझो ड्रायव्हर न्हू तिकडल्यान म्हणजे शिवोलेच्यान वयतालो, ओके, म्हापशा वयतालो। फुडें तेची गाडी अती आसली, तेजी आय थिंक स्कॉडा ती पयलीं तो ट्रक येतालो पळय तिकडल्यान शिवोलेच्यान, सॉरी मान्यतान येतालो न्हू, तेणी तेका पयलीं बँक केल्या। म्हाजो ड्रायव्हर वयतालो तो तेच्या झोपाट्याक गेलो, तेका बँक केल्यान डायरेक्ट कंपाउंडाक मॅच केलो। तो ट्रक ड्रायव्हर म्हणटा तेका मोकल्याने इनबॅलन्स जालो आनी तुज्या गाडी मेवळी म्हणटा। तुज्या गाडयेची मिस्टेक काय ना म्हणटा, एका मोकून म्हणटा तो आपूण इनबॅलन्स जालो आनी तुजी गाडी मेळ्ळी आनी म्हाजी कंपाउंडाक मारली। आणि तुझे डॅमेजीस रिकवर करपाक तो हे करता? अजून कितें उलयनात तो 5 मिनिट सांगीत होता अजून। दोन गाडी शिवोलच्यान म्हापसा वटेन वयताले आनी फुडच्यान G03 2193 असो येतालो। तेणी ही गाडी पयलीं धपको दिला, ती गाडी घुंवली, तीच जायना बरोबर तो कितें जालें आपूस जालो काय कितें जालें खबर ना, पूण ऑटोमॅटीक दुसऱ्या फाटल्या गाडयेचेर तेणें धपको दिलो आनी कंपाउंडार दिला। फाटल्या काय कोणाक लागून डॅमेज काय कोणाक हें जालें ना, पूण डॉक्टर ड्रायव्हर जाता ते मॅडिकलाक बी घेवन गेला आनी ट्रक व्हरून पोलीस स्टेशनाचेर आसा। आमी सगळे थंय वता। गाडी डॅमेज गाडी डॅमेज जाला।